सुष्मिता सेनाक मिस युनिवर्स हो टायटल मेळ्यार आज 29 वर्सां जाता। हो दीस देशा खातीर खूब म्हत्वाचो। स्टेलियन ग्रुप ऑफ कंपनीन हो दीस मोठ्या उमेदीन मनयलो। सोशल मिडियार पोस्ट घालून ह्या दिसाची लोकांक याद करून दिली। स्टेलियन कंपनीचो संस्थापक अभिजीत पाटील हे खातीर फुडें सरला। संस्थापक अभिजीत बी पाटील आणि स्टेलियन ग्रुप ऑफ कंपनीचे संचालक मंडळाचो अध्यक्ष जीवनदास बोरकर हांणी मिस युनिवर्स ऑफ इंडिया 1994 सुष्मिता सेन हांकां तिच्या 29व्या मिस युनिवर्स वर्धापन दिसा परबी दिल्या। सोशल मिडियाचेर आपल्यो इंस्टाग्राम स्टोरी शेअर करून तांणी हो प्रसंग खोशेन मनयलो आणि इतिहासीक दिसाच्यो त्यो अस्मरणीय याद्यो परतून जागयल्यो। सुष्मिता सेन ही भारताची पहिली मिस युनिवर्स, जिच्या मिस युनिवर्स सर्तीच्या इतिहासात 1994 वर्साच्या असामान्य आणि उत्कृष्ट कामगिरी खातीर खूबदा तोखणाय करता। स्टेलियन फिल्म्सान तिचे भलायके खातीर प्रार्थना केली आणि व्हडले काळीज आशिल्ल्यान तिची तोखणाय केली, कारण तिका आतांच काळजाचो आताक आयिल्लो आणि तशेंच एंजिओप्लास्टी जाली आणि आता तिचे जीवन आणि कार्य परत एक फावट स्थिर जाला। देशभरात आणि गोंयांत दर वर्सा हो दीस सदांच याद दवरचो आणि मनोवचो अशें स्टेलियन फिल्म्स कंपनीन सांगलें, कारण सुष्मिता सेन ही एक बहुमुखी बायल आयकॉन आसून तिणे पयलेच खेप मिस युनिवर्स हे पदक जिखोवपाचो समेस्त भारताक अणभव दिला आणि सुष्मिता सेनान आंतरराष्ट्रीय मिस युनिवर्स सर्तीच्या भांगरा उतरांत हो इतिहास घडयलो। तशेंच स्टेलियन फिल्म्सान सांगलें की भारतातले तिचे योगदान 19 वर्सां पिरायेच्या चलयेक एक आदर्श कृती आणि हो किताब जिखप हे आमच्या किशोरवयीन चलयां खातीर आणि भारतातल्या दरेक बायलां खातीर आनीक एक देखून सुष्मिता सेन सारख्या राष्ट्रीय नायिकांची इतिहासीक कामगिरी आणि योगदान तिगोवन दवरपा खातीर अशी खिणां याद दवरचीच पडटली। ब्युरो रिपोर्ट।